Hi, I am a parishioner from Sukur, belonging to Our Lady of Succor Parish, Sukuro. Today we are celebrating the Rice Festival, and it is a joyous occasion where all the parishioners get together. Our main focus for the Rice Festival is we focus on the important staple food, rice of Goa. And we have different competitions where we have the rice dish competition, we have fancy dress competition. We also have different counters selling rice delicacies like patoleos, sannas, pudes, dones, shirvoyos, all made of rice. And we have a fancy dress competition in different categories where they are going to depict the life of Goan people and Goan culture. आजकाल लोकांनी शेतां पुरोवन बरा बिल्डिंगां पसरेबीन बांदल्यात आनी आमकां शेतकारांक सारके त्रासान घालता. आमचे गोंयचे जोड शीत आनी नुस्त्याची कडी. देव बरो दीस सगळ्यांक. म्हजें नांव मात्यास फर्नांडीस. हांव रावता सुगूर. आयज ह्या रायस फेस्टिवलाक हांव एक फॅन्सी ड्रेस एक शेतकार कसो येयला. हांवें हे शेतकार एक बुकार म्हणजे शेतकाराचे कोंकणी बूक हांवें वाचला आनी म्हाका मातशें हांवें जाणवाय घेतल्या. आनी आयज ह्या रायस फेस्टिवलाक फॅन्सी ड्रेस म्हणून हांव हिंगा आयज एटेंड केला. सो म्हाका खूब बरें दिसता. दिस इज प्राउड ऑफ मी टू एटेंड दीस प्रोग्राम. हांवें हें सगळें म्हाका मामीनी हेल्प केला फॉर दीस ड्रेसींग. And the speech I learned from the book and from help of Google, and Mama dressed me like see all this the towel and banyan this. Mama dressed me. Okay, so I take Mama's help also. So thank you. ते तर आमकां मेळ्ळा जाल्यार आमी कशें तिगेतले ताका लागून हांव म्हजी कोयती घेवन शेतान काम करता, कश्ट करता आनी म्हजें पोट भरून तशेंच सगळ्या गांवांक तांदूळ पावयता. शेतकार जर ना जाल्यार जेवण ना, जेवण तर ना जाल्यार जीव ना. ताका लागून शेतकाराक एक चडसो मान दिवचो. देव बरें करूं. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. आयज आमी हांगासर रायस फेस्टिवलाक आमचो वाडे 2 आनी वाडे 3 मेळोन आमी हांगासर आयजो डान्स घालता. जाल्यार वेगवेगळे डान्स आसलेले पूण आमचे मतीन आयलो फोक डान्स करपाक. आनी तुमकां हांगा दिसता आसतली ती आमची हिंगासर माणकुली भुरगीं आसा, तशींच जाणटीय आसा, तशींच नेक हजारीय आसा. आनी आमकां हो डान्स करपाक स्पेशली आमकां मेबल बायन खूब हेल्प केला. खूब आडकोल्यो आसलेल्यो आमकां, कित्याक सगल्यांकूच आमकां टायम मेळोन आसलेलो हो डान्स करपाक. आमी रातची 8 ते 9 ह्या टायमार आमी प्रॅक्टीस करतालीं रातचो. आनी कशें कोचचें लायक एकूच लास्ट दीस आहात म्हणल्यार रायस फेस्टिवलाक, जाल्यार आमी ह्या 7 दिसांनी हो आमचो डान्स कितें हो फोक डान्स आमी करपाक ट्राय केला. आनी तशेंच आमचें एक कातार आहा काय बरो रे कमलो म्हज्या मायन म्हाका दिलोलो. ह्या काताराचो कंपोजर हेनरी डिसुजा सर तो हालींच ह्या संवसाराक ओतरलेलो आसा. सो एक उगडास कसो आमी ताका हें कातार भेटयता. आनी सगळे मांडे म्हणल्यार आदले जे आसा ते हातून ह्या कातारान तुमकां दिसती पडटले. Thank you. Our parishioners come together, we spend time together, we enjoy. There is a dance competition which we have ward-wise. Each samudaya is presenting a dance competition, presenting the dances of Goa. So that is an exciting experience for all of us, and we are all enjoying. We are having a nice time together as Sukur parishioners. Thank you.